क्लास घेवच्याक आनी तशें हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे भक्तवृंदाक म्हगेले सादरपूर्वक प्रणाम. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टके. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामी निति नामिने. नमो आचार्य पदाय निताय कृपा प्रदायिने गौरकथा ग्रामदाय नगर ग्राम तारिणे. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हरे कृष्ण माताजी. थँक्यू सो मच माताजी. हांव शेअर करता म्हटलं लोकांक दिसते असवे स्क्रीन. हरे कृष्ण. हरे हो माताजी. कृष्ण. थँक्यू. दिसतोच माताजी. थँक्यू. हरे कृष्ण. आयचे क्लासाचे विषय असा ए बॅन ऑफ डिमन्स एट द्वारका अँड मथुरा. हातूंत भितर आज आमी पळोवया कशी भगवंतान लॉर्ड कृष्णान शाल्व दंतवक्र विदुरथ आणि तशीची बलरामजीन कशी रोमहर्षण आणि बलवला म्हणले एक राक्षसाले कशी वध केले म्हणले विषय आज आमी डिस्कस करूया. ओ किंग शाल्वा एक ग्रेट फ्रेंड आशिल्लो शिशुपालालो. लास्ट वीक आमी क्लास केलतना तातूंत भितर आयकले कशी राजसूय यज्ञा भितर शिशुपालाले कृष्ण वध करता आणि शिशुपाल तागेले एक हे कसं असा आत्मा कशी भगवंताले शरिरा भितर लीन जाले सायुज्य मुक्ती ताका मेळ्ळे म्हणले आमी विषय अंडरस्टँड करून घेतले. केन्ना शिशुपालाले वध जातकी तेन्ना शाल्व कसं करता ताका म्हळ्यार पयलीं दोन ताका भगवंता वयर एक वैरत केन्ना की म्हळ्यार शिशुपाल केन्ना रुक्मिणीक वार्डीक करका म्हूण उरता गेले मॅरेज करका म्हूण उरता. केन्ना तेन्ना म्हटलो का ते कथकोत्सा केन्ना रुक्मिणीक कृष्णा वट्टू विवाह करका म्हूण इच्छा उरता तशें हांव ती कृष्णाक प्रेम पत्र बरोवंक घेवन आपोसूंक घेता आनी तागे बरोबर ती तागेल्या रथात बसून येता. तेन्ना हे वट्टू शिशुपाल दंतवक्र आणि तशीची हे वट्टू लोक राक्षस लोक कसं आसा जयद्रथ हे लोक ಒಟ್ಟು तेन्ना कृष्णाल विरुद्ध ते रुक्मी बरोबर म्हळ्यार रुक्मिणी भावा वट्टू वट्लोक एक जावन वट्लोक झगड करचे येताच मट्टू एक युद्ध करचे येताच. युद्ध करचे आयिल्ले तेन्ना हे वट्टू लोकांक हे यदू डायनेस्टी लोक कसं आसाचे यदू डायनेस्टी सोल्जर लोक तांकां वट्टू हरोवन घालताचे. जाल्यार तांगेले वट्टू मनात एक हे उरता तांचो स्पेशली शाल्वाल मनात एक मस्त एक भगवंताल विशय द्वेष उरता उत्पन्न कशे तरेकन आपूण कृष्णाक आपूण हे करका वध करका म्हणले एक दुर्बुद्धी तागेले मनात आयिल्ली उरता. ताज खातीर तो कसकसल करतकी म्हण सांगल्यार तो एक पटीक
पुरा लोकांक म्हळ्यार हे अशें न्ही की यदू डायनेस्टीचे हे लोकांना डिफीट केल्ले कारण रुक्मिणी खातीर लग्ना खातीर जाल्यार हागेले एक द्वेश कसो आसा कृष्णा विशय हो मस्त एक हे करते उरता तशें हांव तो कसो करता आपूण कृष्णाक मार खायला आपूण कस तरी एक हे करन म्हळ्यार एक डिमन लोकांना एक मनात उरता आपूण कस तरी एक ऑस्टेरिटी करता आनी कसले शक्ती हे घेवका म्हण तशी तो लॉर्ड शिवा वयर व्हड तपस करता ते तपस अशी करता की म्हळ्यार कितले एक वर्ष गटल्यान तो बरी एक भगवंताक हे कसं आसा विभूती म्हणटा न्ही शिवाली शिवाक ऑफर करते ती फक्त एक मुष्टी विभूती खावन तो एक वर्ष उरता ऐश खावन तेन एक वर्ष कंप्लीट जालें तशीच शिव तागेले एद्राक शिव भगवंत तागेले एद्राक येवन प्रकट जाता आनी विचारता कसं जावका तुका कसल्या कितले तू करच्या लागला म्हण ते ना तो म्हणटा पळय म्हाका एक असल तू एक विमान एक दिकी म्हळ्यार ते विमानान आपूण बसून आपणाल मनोवेगान खंयी चलोवचें जाता आनी ते एक मायावी विमान उरका आनी ते विमानाक कोण्णें मारचें जायना तसल आपणाक विमान दी म्हण तेन्ना शिव कसले आशुतोष आशुतोष म्हण सांगल्यार मस्त करुणामयी तो तागे कण कोणेच ताका एक भक्तीन कसले मागले म्हण सांगल्यार तो दिवन सोडता विचार करनाशी तेन्ना शिवा कण हाणें सालवान मागले नंतर आनी अशी म्हणटा की म्हळ्यार ते विमान अशी उरका की म्हळ्यार इतलें ते घटपूण उरका की म्हळ्यार ताका खंयचे देवी देवतान खंयचे राक्षस लोकान खंयचे मनुश्यान खंयचे गंधर्वान नागान इवन हे राक्षस लोकांक सुद्दां कोणे ताका मारचे जावचे ना ते कसलेय हानीक जावचे दसल म्हाका एक घटमूट एक लोखंडाचे विमान जावका म्हण तेन्ना शिव म्हणटा तथास्तू म्हण कडेरी एक मया दानव म्हण एक राक्षस उरता तागेले एक सहाय घेवन आनी तो मस्त एक तागेले मिस्टीक पॉवर तागेले हातूंत अष्टयोग पुरा ताका उरता कशी ना जावचे हे जावचे वट्टू तागेले खंयच्यान वट्टू ते विद्द तो शिकता आनी ताये खंयच्यान ते एक लोखंडाचे एक विमान तयार करता ते विमानाचे अशें आशिल्ले की म्हळ्यार ते विमान म्हळ्यार एक फुल्ल गांव सो आशिल्लो तो ते विमाना भितर कितले लोक जाल्यार बसयत आशिल्ले म्हळ्यार पुरा ताण आपल्या सैनीक लोकांक घेवन जावक आशिल्ले कडेन वचीत आशिल्ले हे कसल्या खातीर तो मागते आसा कृष्णा वयर डिफीट करचे खातीर कृष्णाक मारचे खातीर हो हे एक हे तयार करून आसा आनी हो पुरा तयार करून येता आनी केन्ना ताका कळटा कृष्णान शिशुपालाले वध केल्या म्हण कळटा ताका आनी इतले राग येता मेगेले हाका तेन्ना हरयले ते एक राग उरता आनी शिशुपालान आनी वापस शिशुपाला निमित्त सुद्दां आपण शिशुपालाक सुद्दां ताणें वध केले म्हणलेक रागान तो कसो करता रात्रोरात मध्यरात्री समयाक कित्याक की म्हळ्यार हे एक विमानाचे सौभा म्हण ते विमाना नांव ते सौभा विमानाचे एक विशेषता कसं की म्हळ्यार ताका खंयचे काळो करू कसले उरू ते मनोवेगान खंयचे जाग्याक वचका थंय ताका पावयत आशिल्ले तो कसो करता ते विमान घेवन घेवन सीदा द्वारका वयर तो अटॅक करच्या वता आनी द्वारका वयर अशी अटॅक करता की म्हण सांगल्यार द्वारकावासी म्हळ्यार कशी म्हळ्यार थंयच्यान कसकसल तो कितले करचे तांकां कितले हानी करचे जाता तितले हानी करचे लागता तेन्ना कृष्ण उरना द्वारका भितरी कृष्ण हांगा राजसूय यज्ञ केल्लो उरता तेन्ना हांगा पांडव लोकांक मेळच्याक इंद्रप्रस्थाक तेन्ना हांगा पळयल्यार कोण आसा हांगा म्हळ्यार कृष्णालो पूत प्रद्युम्न कसो करता तो सेनाधिपती पुरा तांगेले हाजेर तेन्ना तो पुरा सेनाधिपती पुरा आपणाल हे घेवन तो अटॅक काउंटर अटॅक म्हळ्यार शाल्वाले कसो ताणें अटॅक केल्या ताका प्रती एक हे दिवचे खातीर तो वता आनी आपणाक पुरा कितले वॉरियर्स आसा न्ही तांकां सात्यकी चारुदेशना सांबा आनी ताका भाव प्रद्युम्नाले आनी तांकां तो घेवन वता तशीच अक्रूर कृतवर्मा भानुविंदा गदा शुका आनी सारणा आनी सगळो कसा करताची वट्टू शाल्वा विरुद्ध कोण तो हांगा आयला ताका फायट करच्या वटलो वताचे हे युद्ध इतलं भयंकर जात की म्हण सांगल्यार आनी हो प्रद्युम्न आसने मस्त एक लॉर्ड प्रद्युम्न मस्त बापयलो इतलो शक्तिशाली कंप्लीट तो कसा करता तितलो आपल्याला एक 25 एक डायरेक्टली ताजे वयर अटॅक करून घेन कसल्या वयर तांगेले ते मायावी प्लेन उरतने ताजे वयर तो अटॅक करता आनी तागेले एक एक बाण कशे आशिल्ले की म्हण सांगल्यार भांगरान केल्ले बाण ताका लोखंडाची शार्प हे उरता शार्प हे
तो कसा करता तितलो तो हे एक 25 एक पटी ते कसं करतायत हे ताजे वेर शाल्वालच्या कमांडर इन चीफ ताक तो तागे वेर अटॅक करता. हम्म. आणि इतलो तो तागेले म्हळ्यार तितलो तो मायावी शाल्वाल हे उरल्यार सुद्दां ना हो तितले ग्रेट हाज्यान आपल्याला आर्मी संगतीक फायट करता. तागेले हे पळोवंक गेन युद्ध कौशल पळोवंक न्हू इवन शत्रू सेना लोक सुद्दां ना तागेले हे करचे लागता अरे वा वा इतलो इतलो हे तागले वटू तागेले वीरताचे एक गाता सांगचे लागता. तेन्ना कसं जाता की म्हण सांगल्यार इतलो ಒಟ್ಟು फायटिंग करते करते असताना हो कसं करता प्रद्युम्न ते अ, कसं शाल्वाल एक मिस्टिरियस कसं की म्हण सांगल्यार ते एरोप्लेन कसं आता एक पटी ना जाता एक पटी दिसून घेता मस्त मायावी हे उरतो तशा त्यांना तो हे प्रद्युम्न कसा करता आपल्या इथलं आपल्याला एक वीरतेन एक युद्ध करते उरता. तेन कसं आता शाल्वालो कमांडर इन चीफ उरतने तागेलें नांव द्युमान म्हण उरता. तो कसं करता ताबडतोब तो घाई जाता ताका कोणाले हागेलाच्यान कोणाले प्रद्युम्नाले तागेले बाणान घाय जाल्यार सुद्दां तो कसं करता आपणाल माया हाज्यान तागेले वयर काउंटर अटॅक करून प्रद्युम्ना कसं करता अनकॉन्शियस करता मूर्छे वतच करता. केन्ना प्रद्युम्न मूर्छे वतकी तागेले सारथी कृष्णाल सारथी कोण दारुका दारुकाल पूतू प्रद्युम्नाल सारथी उरता. तो कसं करता आपल्याले मास्टराक राजाक आपल्याला तू हांगे न्हू सायडान घेवन वता दुसरे पण थोडे वेळान प्रद्युम्न जागी जाता प्रद्युम्न उठून सांगता म्हाका कसल्याक तू हांगा घेवन आयलो आणि युद्धाच्यान अशें धांवन वचे एक वीराल एक हे न्ही म्हाका कित्याक थंय थंयच्यान घेवन आयल तू आणि आपल्याला बापसू कृष्ण आणि मेगेल व्हड बाप्पा बलराम कसं म्हणतले मेगेल बद्दल कसं लेखतली तांकां कळल्यार आणि मेगेल ಒಟ್ಟು मेगेल भावाल बायल कसं आसाची तांणी ಒಟ್ಟು मेगेल वयर हे करतली कसल तू मनुष्य युद्धभूमीच्यान भिवन धांवून गेलो म्हण सांगतली म्हाका ताबडतोब बाप तू घेवन वचताय म्हण ताका सांगले तेन्ना सारथी म्हणटा पळय सारथील काम फक्त रथ चलोवच मात्र नाही तिका केन्ना कष्टात उरत की आपणाल मास्टर तांकां वांचोच बी आसा म्हणते ना तो म्हणटा आडना कडे एक काम कर म्हाका वापस थंयच युद्धभूमी घेवन वच म्हण सांगले तेन्ना वापस थंय येता येवंक ना मस्त एक वीरतेन ते तागेले एक हे उरत न्ही तागेलो सारथी वयर एक हे कंगे तागेले वयर बाणाचे एक शय्या हे कनगे ना पुरा ताका मारता आणि तितले वीरतेन आणि वापर ಒಟ್ಟು कितले तागेले सैनिक लोक आसा न्ही शैलवाले तितले युद्ध करचे लागता. तितले वेळा कसं जाता हांगा हे युद्ध कितले दिवस ऑलमोस्ट 27 days कंटिन्युअसली हे युद्ध चलता. तेन्ना कृष्णाक भास जाता कसकी एक अपशकुन जाते असा मेगेल एक भक्त कसा असाची द्वारकावासी कसकी कष्टात असाची म्हण अशें ताका हे दिसता. तेन्ना कसं आत की म्हण सांगल्यार द्वारकावासी ಒಟ್ಟು कष्टात असाच म्हण सांगून ताका मनात दिसता हे कसकी चलते असा म्हण आणि ताबडतोब कृष्णा रातोरात्र आपणाले पांडव लोकांकडे परमिशन घेवन आपणाली ही आत्या बापसूल भयणी ती एक कुंती महाराणी तिगे कण परमिशन घेवन तो आपणाला ಒಟ್ಟು परिवाराक घेवन वापस द्वारकाक भायर सरता. द्वारकाक आयल तशी फस्ट आपणाला बलदाऊ भावाक सांगता तू वचूंगे न्हू फस्ट तू सीधा राजधानीक वच द्वारकाक थंय वचून तू आमगे लोकाल रक्षण कर आणि हांव सीधा युद्धभूमीक वता म्हण सांगून कृष्ण सीधा युद्धभूमीक भायर सरता. केन्ना तो युद्धभूमीक भायर सरता की तागेलो गरुड ध्वज कृष्णाले गरुड ध्वज लोकांक दूर सावन लोकांक दिसता. आणि लोक यदुवंशाचे हे लोक ಒಟ್ಟು पळय वीर लोक मस्त आनंद जाता आमगेल देव आमगेल कण येवच्या लागला तेन्ना कृष्ण कसं करता आपल्याला येवन सीधा रागान येता आणि आपल्याला 16 एक कपटी 16 हे एरो कसं करता ते विमानावेर सोडता शौबावेर सोडली तशीच ते भितर आशिल्ले पुरा सैनीक लोक ಒಟ್ಟು सकल एदरा येवन पडताच पडली तशी तांकां कसं करता कृष्ण तांकां ಒಟ್ಟು एक वीरतेन तांकां मारच्या लागता. आणि हो माया दानवाक हाका शाल्वाक बी धरून घेवन तो आपल्याले कौमुदकी गदाच्यान तागेले छातीर मारता आणि तेन्ना हो शाल्व कसा आता
अनकॉन्शियस जाता जाल्यार अनकॉन्शियस जाता अशे अनेक वार कर कर का म्हण पासून तो माय जाता. कित्याक की तागेल्या आंगात मस्त मिस्टीक पवर ताणें मया दानवा कडच्यान शिकिल्लो उरता. तेन्ना कसं जाता कृष्णा लेद्राक वसुदेवाक एकलो मनुष्य घेवन येता आनी म्हणटा पळय आनी तुगेलो वसुदेवाक शल्वान तुका ताका किडनॅप करून ताका मारून उडयल्या म्हण सांगलें तेन्ना कित्याक की तो कृष्णाक विचलीत करच्या पळयता. कृष्ण बी एक क्षणा खातीर विचलीत जाता. तेन्ना आमी अशें लेखचना की कृष्ण भगवंत कशी एक नॉर्मल मनशा टायप हे कृष्णाक गोतनाशिल्ले म्हण. कृष्ण केन्ना केन्ना कसं करता तागे लिला भितरी आपूण एक नॉर्मल एक पर्सन म्हणून दाखोवका म्हण अशें केन्ना केन्ना करता कृष्ण. हाजे अर्थ हें न्हय की कृष्ण हाजे खातीर कोणाले एक फाल्स कसले फाल्स सांगले ताका नंबता म्हण सांगून ते क्षणाक कृष्णाक कळता. आनी तेन्ना तागेल्या इदराक वापस तो शाल्वा घेवन तागेले शांग्य धन्व तागेला शांगा आशिल्ले ते ताजे वयर अटॅक करता. केन्ना तो कृष्णाल हाजे वयर अटॅक करता की कृष्ण कसं करता रागान आपणाले कौमोदकी गदान आनी तितले रभसान ताका मारले तशी ताका तोंडाचे नोटू ब्लड ओंकता तो आनी तागेले अंत्यकाल जाता. केन्ना अंत्यकाल जाता की तागेलो खंय मस्त एक तागेले अनेक मित्र उरता तागेलें नांव दंतवक्र. हे लोक कोट्टू एक टोळी राक्षस लोकाली कशी शिशुपाल दंतवक्र आनी जरासंध हे लोकांना ಒಟ್ಟು एक हे उरता. तेन्ना दंतवक्राक कळता तो सीदा दंतवक्र कृष्णावर अटॅक करचे येता आनी म्हणटा तू कशी म्हगेले हाक मारले तुवें म्हूण तागेले वयर गदा प्रहार करच्या वता. तेन्ना गदा प्रहार करच्या गेले तशी कृष्ण कसं करता वापस ते गदा घेवंक घेवन आपणाला कौमोदकी गदा घेवंक घेवन दंतवक्राक मारता. केन्ना दंतवक्राक मारतकी तेन्ना तागेले एक भाव उरता. तागेलें नांव विदुरता म्हण. तो सीदा कसले एक हांगा हातात शस्त्र नासी अस्त्र नासी सीदा भगवंता एदराक येवन आपणाला गदा घेवंक हांव तुका मारता म्हण मागील तेन्ना कृष्ण पळयता हागेल कण कसले एक हे ना कसले रथ ना कसले एक हे ना सीदा हो आयला म्हण आनी जाल्यार कृष्णाक ताका मारची उरता. तशें आपणा सुदर्शन चक्र घेवन तो दंतवक्राल भाव विदुरताले एक अंत्य करता. अशी हे पुरा राक्षस लोकांले एक अंत जाता म्हण अशी एक कृष्णान केले म्हण एक हे येता. आनी तेतले वेळार कसं जाता की म्हण सांगल्यार वट्टू लोकांक मस्त आनंद जाता. वट्टू राक्षस लोकांक बद जाले हे भुमीच्यान म्हण. आनी भगवंताले अशीच एक हे आस की म्हण सांगल्यार भगवंत शिष्ट रक्षण आनी एक भगवंताल भक्ताक कोण त्रास दितकी तांकां तो हे करता म्हणले हे विशय हांगा कोटलो कळता. आनी आकाशाच्यान देवी देवता लोक तागे वयर पुष्प वृश्टी करताचे. आनी थोडे दिवस अशी वट्टू हे आनंदान वते उरता. थोडे दिवसान कसं जाता एक न्यूज कळता एक विषय कळत की म्हळ्यार पांडव आनी कौरवाल मध्ये आता युद्ध चलका. तांगेले वट्टू मस्त प्रयत्न करताचे कृष्ण हे वट्टूची जावका म्हण तेन्ना युद्धाची वट्टू तयारी जाता. तेन्ना बलरामाक मना उरना कित्याक की म्हळ्यार तागेले दोनी कडच्यान रिलेशन कित्याक की म्हळ्यार एक वटेन दुर्योधन बी तागेलो हे उरता शिष्य उरता तशीच भीमसेन बी तागेले शिष्य उरता. ताका मना उरना की आपूण कोणाल सायडान हे लढाई करूं. ताका मन उरना की म्हळ्यार आपूण हातूंत भितर भाग घेना हे वट्टू आपणाक नाका म्हण तागेले मना येता. आनी तो म्हणटा हांव हे वट्टू हातूंत घेना कृष्णाक सांगता हांव कसले तीर्थाटन करच्या वता म्हण. पण कृष्णाक सुद्दां तेच जावका उरता. अशें म्हणटात की म्हळ्यार कृष्ण प्रत्येक लोकांक हृदयात बसला. कृष्णाक मना उरना की म्हळ्यार बलरामान कसले कित्याक की म्हळ्यार कृष्णाक कंप्लिटली धर्मरक्षण करचे उरता. अशें म्हणटा की म्हळ्यार भगवंतान केल्ले धर्म आनी तूं कसले तो एक धर्मरक्षण करचे खातीर खंयचे एक हद एक करका म्हण तागे मना उरता. कशें करून आपणान हे अधर्मी लोकांले हे करकाचे हे भुमीच्या नाश करकाचे म्हण एक ताणें हे केले उरता. कृष्णाले एक इच्छा उरता. तशान अशें म्हणटा की म्हळ्यार कृष्णाल इच्छा तीच आशिल्ली तशान बलरामाल बी हृदय तशी चेंज जाले आनी बलराम तीर्थाटने गेले म्हण आमी अशी लेखयता. हे तीर्थाटन बलदेवान तीर्थाटन वते वतेरी अशी मस्त इतले गांव वट्टू दर्शन करते वता बलराम. बलराम अशीची बिंदुसार म्हळ्यार वट्टू कितले हे आसा न्ही ते हातूंत बिंदुसार लेक त्रिटकूट सुदर्शन विशाल ब्रह्मतीर्थ चक्रतीर्थ अशी
सुमार कण ಒಟ್ಟು कण खंय खंय कितली सरस्वती नदी ದಂಡೆ ಒಟ್ಟು कण अशी तो कितलं ते तीर्थस्थळ असणे ಒಟ್ಟು कण फिरते फिरते इवन यमुना नदी गंगा नदी आणि अशें कण फिरते फिरते तो कसं करता नैमिषारण्य फॉरेस्ट जंगला भितर येवन पावता नैमिषारण्या भितर थंय ಒಟ್ಟು लोक ऋषी मुनी लोक ಒಟ್ಟು थंय डिस्कशन करते उरताची मुखार कसं करका खंयची आतां कलयुग येतलें केन्ना कसं करका हे करका आनी ಒಟ್लो तांणी सॅक्रिफायस करच्याक म्हळ्यार यज्ञ यागादीक ते चलते उरता केन्नाची वर्सां 12 म्हयने चलते उरते तेन्ना बलराम थंय वचून पावता बलरामान पावल तशी ಒಟ್ಟು बाकी आशिल्ली ऋषी मुनी लोक ಒಟ್ಟು उठून उठ्ठू बलरामाक मर्यादा दिताचे वटलो कुटून तांकां नमस्कार करताचे प्रणाम करताचे तांकां एक बरे एक स्थानार बसयताचे तांकां पांय धुवताचे तो करता तेन्ना बलराम अशी पळयत की म्हण सांगल्यार व्यासासनारी रोमहर्षण म्हणले का बशिल्लो उरता सूत तेन्ना तो बशिल्लो उरता आनी तो बिलकुल बलराम आयले तेन्ना उठचे जावो ताका मर्याद दिवचे जावो नमस्कार करचे जावो ताका एक आसन दिवचे जावो कसले करना तेन्ना बलरामाक मस्त राग येता कित्याक की म्हण सांगल्यार हो सूत म्हळ्यार सूत कास्टात जाल्लो अशें म्हण सांगता की म्हळ्यार दोन टायप लोक उरताचे एक प्रतिकूल आणि एक अनुकूल आणि प्रतिकूल हातूंत भितर एक हे जात कशें आसा की म्हण सांगल्यार हायर कास्ट दादलो उरका लोअर कास्टाची बायल उरल्यार ते धर्मा प्रकार सम लग्न विवाह फॉर एक्झाम्पल ब्राह्मणानं क्षत्रियाक लग्न जावेत नवे क्षत्रियानं शूद्राक लग्न जावेत तशीच क्षत्रियानं ब्राह्मण बायलीक लग्न जावचें जायना हंगा हागल बापसू कसं उरता सूत उरता आनी हागल आवय कसं उरता आवसू ती ब्राह्मण उरता तशें हांगेले एक तांक जाल पुतू म्हळ्यार एक सूत कास्ट आनी तशें न्हू हो म्हणटा बलरामाक राग येता आनी म्हणटा हो हागेल सम एक कास्ट हागेल सम ना हो एक हांतू भितर जन्म येईल हो आनी कितलो अहंकार कितलो आसा केन्ना केन्ना लोक कसं करताचे आपल्याला एक नॉलेज वयर तो अहंकार करचे लागताचे खंयचे एक नॉलेज मेळ्ळी की ताजे वयर अहंकार करचे लागता तशीच हो सूताक रोमहर्षणाक मस्त अहंकार आयला आनी हागेल अहंकार आपण्यान देंवोवपाची म्हूण सांगून तो कसो करता बलराम आनी कटा तेन्ना वचूंगे तागेले तो बशील ते एक हे उरतने तागेले व्यासासनार बशील उरतो तो कित्याक की म्हळ्यार तो ब्राह्मण एक रितीन ब्राह्मण उरता ब्राह्मणाक मारचे जायना तशें बलराम कसो करता तागेले ते बशील ते आसनाच्यान कुशाग्रास काणगेन तागेले ताका हे करता ताका मारता तेन्ना तागेले हत्या जाता तेन्ना हत्या जाले नंतर म्हणटा आनी म्हणटा हो अशी हागेल बॉर्न कसा आसा हो लो बॉर्न हागेल इम्प्रॉपर मिक्स्ड मॅरेज म्हण सांगल्यार आवसू हायर कास्ट बापसू तागेले लोअर कास्ट असल कास्टात हो जन्म आयलो आनी इतलो अहंकार आसा का हो जिवंत उरच्याक लायक ना म्हण सांगून ताका आपणान मारले म्हण सांगता बाकी लोक कोण तूं सांगताचे पळय कितले जेव हे ब्रह्महत्या महापाप तूं करचे नाशिल्लो अशी म्हण ताका समजयताची जाल्यार बलरामान केले नंतर कित्याक की म्हळ्यार देव तो साधारण मनुष्य न्ही तेन्ना म्हणले नंतर तेन्ना बलराम म्हणटा अडना आपूण कसं करका तुमगेले खातीर आपूण कसं करूं म्हण तेन्ना आमगे एक तुका सहाय जावका म्हण सांगता तांणी तेन्ना कसं सहाय जावका म्हण तेन्ना वट्टू नैमिषारण्याचे ऋषी मुनी लोक सांगताचे आमकां हांगा मस्त कश्टात आसाचे आमी कित्याक की म्हळ्यार प्रती एक पुर्णिमे दिवस फूल मून डे दिवस हांगा एक राक्षस आसा बलवला म्हणलो इलवला म्हण राक्षसान पूत तो महा इतलो दुष्ट स्की म्हण सांगल्यार आमगेले ಒಟ್ಟು ते दीस आमी कसल याग यज्ञ करच्या बसता की तो ಒಟ್ಟು वायट करता ताजे वयर मांस उडोवच की मद्यपान उडोवच की ताजे वयर कसकस अबॉर्निमेबल वस्तू आसा न्ही ಒಟ್ಟು आमगेले आंगार उडयत तो आनी आमगेले प्रती वेळा आमकां येवन त्रास दिता ताका आमी कशी तागेले खंयच्यान वांचची म्हण कळना तूंच आमकां वांचोवका म्हळ्यार तेन्ना बलदेव सांगता अडना तुमगेले खातीर म्हाका एक करची म्हळ्यार म्हाका मस्त आनंद जातले आपूण तुमगे खातीर कसले तरी एक सहाय पावतलो म्हण आनी आपूण अडना तुमकां हांव तागे खंयच्यान रक्षण दिता म्हण सांगता आनी तो कसो करता ताका ते दिवस तो थंय राबता थंय राबूंक तागेले
ते पौर्णिमेपर्यंत राबता. पौर्णिमे दिवस रात्री सेम जावच्या लागता, घाण घाण वट्टू, वाईट वस्तू वट्टू ते यज्ञ यागात लोकोच्या लागतो तो. आणि तो येऊन तो होच कोण सेम राक्षस कोण असा बल्वला येऊन मुखार राबता. हम्म. आणि तागेल्या हातात हातात एक त्रिशूल उरता. हम्म. आणि तो विंगड विंगड रूप घेते उरता, एकदम तो काळो एक किट्ट एक नमून धुंगरा कलर जाता केन्नाची, केन्ना तो अशी विंगड विंगड तो रूप घेता. आणि म्हणजे कोणाक अशी माया बी इतली उरत की म्हण सांगला ताका मारच्या बी जायना. तेन्ना बलरामाक मस्त राग येता. बलराम कसं करता, आपल्याला ते हल घेता, हल घेऊन ताका सकल ओढ काढता. आणि एक हाताने हल धरता आणि एक दुसऱ्या हाताने आपल्याला गदा घेऊन ताका तागे प्रहार कंगे ना ताक थंय मारून उडयता. आणि तो राक्षस कसा जाता थंयच तो हत्या जाता. आणि थंयच्यान बलराम कसा जाता आपल्याला तीर्थाटन करच्याक भायर सरता. तशें तो 1 वर्ष काल तीर्थाटन करता म्हणले एक कथा मिळता. आणि तशीची हे ಒಟ್ಟು सांगले नंतर केन्ना एक पटी का 7th कॅन्टो भितर 7.1 कॅन्टो भितर हे विषय बदल सुखदेव गोस्वामी एक परीक्षित महाराज एक पटी विचारता. 7.1 फर्स्ट श्लोका भितर की सुखदेव गोस्वामी म्हाका एक सांग, भगवंतू कित्याक स्पेशली पार्शल कित्याक करता. अशें म्हणटा आपूण पुरा जीव लोकांना आपूण बापसू, पटलोक जीव मेघांच्यान आयले जाल्यार कृष्ण कित्याक भेदभाव करता. कित्याक तो डिमन लोकां मारता. म्हळ्यार सुर आणि असुर, सुर लोकांक तो रक्षण करता. जशी कोणाचे इंद्रदेवाक कोणे त्रास दिवचे आयले म्हण ताणें कोण कळ्ळें म्हळ्यार तांकां वचून वध करता, वट्टू करता. जाल्यार हे असुर लोकांक कित्याक मारता, असुर लोक बी तागेले चेडू न्हय, कित्याक कशें करता म्हळ्यार तेन्ना सुखदेव गोस्वामी सांगता. आणि भगवद्गीतेचे 9.28 श्लोक 29 श्लोका भितरी कृष्ण सांगता, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो नस्ति न प्रिय. म्हाका कोण द्वेष बिना आणि म्हाका कोण प्रिय बिना, सगळो म्हाका सरी समान म्हणिल्लो आसा. कित्याक जाल्यार कृष्ण कित्याक भेदभाव करता म्हण तेन्ना सुखदेव गोस्वामी सांगता, पळय हे भौतीक जगतात तीन गुण आसाचे. 3 गुणा भितर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तशीची देवता लोक सदांच आनी सत्वगुणात उरताची. आणि हे असुर लोक कसा आसत तांणी केन्ना तमो गुणात उरताची. तशें न्हू. आणि कृष्णाक हे गुणा भितर कसले संबंध ना. कृष्ण हे तिनी गुणा भितर ना. तो सत्वगुणात बी ना, रजोगुणात बी ना, तमो गुणात बी ना. तशें न्हू सत्वगुणात आशिल्ले देवी देवताक तमो गुणात आशिल्ले राक्षस लोकांक त्रास दिल्यार तांकां वध करचे हे कृष्णान प्रॉमिस केला, आपूण तांकां प्रोटेक्ट करता म्हण सांगून. जाल्यार डेमन लोक कसो आसाचे तांणी तमो गुणात उरताचे आणि तांकां हत्या करता म्हणल्यार कृष्णान हे केल्लें आसा. तशें न्हू कृष्णाक अनेक नांव कसो आसा, पुरुश्रवा म्हणल्यार एक तांकां आमी आपयता म्हणयत म्हण सांगता. आणि तशें न्हू इवन शिशुपाल सुद्दां पळय, शिशुपालाले मारले नंतर तो भगवंताले शरिरा भितर मर्ज जालो. म्हण तेन्ना सुखदेव गोस्वामीक म्हणटा, पळय आतां मुखार आयक, हे सुखदेव गोस्वामी सांगा आणि परीक्षित महाराजा मध्ये 7th कॅन्टो भितर हे उत्तर चलते आसा. तेन्ना म्हणटा पळय हे सेम प्रश्न एक फावटी युधिष्ठिर महाराजाक बी डाऊट आयले. केन्ना कित्याक की म्हळ्यार कृष्णान शिशुपालाले हत्या केले तेन्ना आपल्या सुदर्शन चक्र सोडता. शिशुपाला विषय वटलो का गोत्सा. शिशुपाल केन्ना उलोवचें लागता न्हय, भाश येवचें लागता, तेन्ना तो कृष्णाक म्हळ्यार 1 वर्सा चेडूं 2 वर्सा चेडूं उलोवचें लागताच न्हय. तेन्ना तागेले बट्टू तागेले तो हे केन्ना कृष्णाक ताणें सवते उरचे म्हळ्यार पुरा लायफ ताणें कृष्णान निंद केल्या. हे अर्थान कसं जालें, कृष्णाक ताणें जीवनभर याद केल्या. म्हळ्यार कृष्णाक 3-4 प्रकार याद करेत. एक प्रेमा भितर जशी गोपी लोकांनी केल्ले, द्वेषा भितरी हे सोटू राक्षस लोक, तशीची भक्ती भितरी रिमेंबरन्स करचे ते भक्त लोक, तशी कितले खंयचे प्रकार केल्यार बी कृष्ण वटलोका सरी समान पळयता. हांगा कशी भेदभाव करचे विषय आयले म्हणटा. आणि पळय हे लोक राक्षस लोक कसा आसाचे, हे लोक शिशुपाल आणि तागेलो भाव दंतवक्र, हे लोक तांगेले पहिले जन्मा भितरी तांणी एक कसं ना कसं एक करून आयल्याची अशें म्हण सुखदेव गोस्वामी सांगता. पळय एक पटी कसं जालें, ब्रह्माल 4 पुत्र वैकुंठ लोकाक वताचे. वैकुंठ लोकाक वचूंक गेले तेन्ना ते पण हे बी भगवंताले एक इच्छा म्हणत. कित्याक की म्हळ्यार भगवंत केन्नाची
कसं इच्छ करता ते भक्ताल रूपान करेता कित्याक म्हळ्यार हे चार पुत्र कसं असायची आणि ज्ञानी लोक आणि भक्ती लोक नाही. ज्ञान भरपूर उरता तांगे कणा जाल्यार ताणें भक्तीचे आस्वादन केल्लें उरना ना. कशी बाबा त्यांनी एक तपोलोकच्यान कशी त्यांनी भगवंताले लोकांक पावले म्हण आश्चर्य जाता केन्ना केन्ना कृष्णाक आपल्या लोकातून अशें दिसता काय आपूण बी ते वीर रस आपणान बी एक आस्वादन करका. वीर रस आस्वादन करशाक मनुष्य लोकां बरोबर काय फायटिंग करचें ना भगवंताक. तांकां तशी तितले तांकां हे उरका तितले एक शूर वीर उरका. आनी भगवंताले दोन डोर किपर उरताचे. दोन लोक तांगेले द्वारपालक उरता जय आणि विजय. हे जय आणि विजय कसल्याक म्हणून बेगीन अहंकार येता तांकां. आमगेल आमी व्हड देवाल डोर किपर आमी म्हण. आनी हे चार पुत्र थंय पावताचे. सनकादी पुत्र आनी तांकां पळोवंक येता खाशा लागताची तांकां म्हणटा हांगा कितें आयला चला चला हांगच्यान वचा तुमी हांगा तुमगेले तसं लोकाल चेडू लोकाल खेळचे जाग नाही हो म्हणटा तेन्ना तांकां राग येता आनी म्हणटा ना आमी देवाक मेळच्या आयल्याची देवाला आशिर्वाद घेवच्या आयल्याची म्हणटा तेन्ना ना ना तुमी वचा वचा म्हण तांकां हासले नंतर तांकां मस्त बेजार दिसता आनी तांणी शाप दिताची तुमी तुमी हे वैकुंठ लोकात रावच्याक लायक नाची तुमी भूलोकात तुमी जन्म घेया 7 वर्ष तुमकां जन्म थंय वचूं म्हण तेन्ना तांकां ध्यानोदय जाता चूक जाली आमगेली म्हण तेन्ना भगवंत बी थंय येवन पावता भगवंत बी हासता. तेन्ना ताणें वचून भगवंताला पांयार पणगेन मागताची माफी क्षम कर देवा आमकां तुगेल्यान दूर वरचें जायना आनी म्हणटा ना भगवंत तांकां एक ऑप्शन दिता 7 वर्ष तुमी मेगे बरें राबका 7 वर्ष मेगेले भक्त जावन राबता की 3 वर्ष मेगेले परम वैरी जावन राबताच की म्हणटा तेन्ना ना ना 3 जन्म तुगेले पयरी जावन राबताचे तुगेले हाताच्यानच हत्या जावन तुगेले आमी वापस आमगे लोकांक येवका म्हण तांणी मागूंक घेताची तशें न्हू हे जय आनी विजयाले फर्स्ट जन्म कसं म्हण पळोवया आमी फर्स्ट जन्मा भितर तांणी हिरण्यकशिपू आणि हिरण्याक्ष आमचो सगळो बोत्सा हांगा वराहदेव भगवंताले अनेक रूप दशावतारात ते वराह रूपान येवन हिरण्याक्षाले वध करता खरे मुखारी हिरण्यकशिपू नरसिंहदेव आमी कायम खंयचे एक हे उरल्यार बी आमी नरसिंहदेवाक आराधन करताचे नरसिंहदेव कसं करता हिरण्यकशिपूक वध करता हिरण्याक्षाक वराहदेव वध करता तशी हे सत्ययुगात हे हांगेले एक अवतार कंप्लीट झाले जय विजयाले फर्स्ट तांगेले जन्म तशीच सेकंड जन्मा भितरी कसं आता हे सेम जय आणि विजय तांणी कसं करता रावण आणि कुंभकर्ण जावन त्रेतायुगात जन्माक येता तांणी तेन्ना आणि श्रीरामचंद्र भगवंताले अवतारू श्रीरामचंद्र कसं करता हे रावण आणि कुंभकर्ण तांकां त्रेतायुगात तांकां दोग लोकांले वध केले तशीची कित्याक की म्हण सांगला अहंकार हांगा कसं करताची कित्याक की म्हळ्यार 3 गुणांत आमी डिस्कस केले न्हय 3 गुणां भितर मेन अहंकार हांगेल अहंकारा भितर येवंगेन कित्याक की म्हळ्यार सत्वगुण रजोगुण तमोगुणात मनुष्य तमोगुणात आयल की कसं आता मस्त कसकस की अबॉर्निमेबल काम करचें लागता तेन्ना तशें न्हू हे अहंकारात येवंगेन रामान कसं केलें भगवंताले एक पत्नीकच सीतादेवीकच ताणें अपहरण केलें तसं पाप केले निमित्त भगवंत कसं करता तांगेर हत्या करता कुंभकर्ण आणि रावण तांगेले हे त्रेतायुगाचे हांगेले सेकंड बर्थ कोणाले जय आणि विजयाले हांगा आतां थर्ड बर्थाचे हांगा डिस्कशन करया शिशुपाल आणि दंतवक्र हे शिशुपाल आणि दंतवक्राले लास्ट जन्म तांचे भितर स्वयं भगवान कसं करता तांकां येवन तांगेले हत्या करता तशें न्हू हांगा जया आनी विजया कसं करताचे ते अशान तांकां सायुज्य मुक्ती मेळता कित्याक की भगवंता भितर एक जावन तांणी लीन जावन भगवत धामाक पावली अशें म्हण सांगताचे तेन्ना हे तांगेले एक रितीन तांगेले हत्या करच्याक म्हणच्याक सांगल्यार बी तांगेले एक रितीन एक साल्वेशन तांकां एक मुक्ती मेळ्ळी भगवंता निमित्त तशान आमी केन्ना डिस्कस करता नवे कसल प्रत्येक भगवंताले कामा मागच्यान एक कसल ना कसं कारण उरता आमी केन्ना भगवंता केन्ना केन्ना म्हणटा ए अशें कित्याक जालें कृष्णान अशें कित्याक केलें भगवंतान अशें कसल्या केलें म्हण आमकां फक्त आमी हे प्रेजेंट मात्र पळोवंक शकताचे जाल्यार मुखार कसं जाता
फ्युचर हे आमकां पळोवचें जायना. तशीची हे हातूंत भितर सुद्दां आमी विंगड विंगड हे करयता. तशें हे भक्ती भगवंताले हे एक रितीन भक्तालेच तांके एक वापस तांगेले एक जन्माच्यान राक्षस शरीरच्यान तांकां भगवंतान कशी मुक्ती दिली म्हण आमी